नमस्कार. गोवा टुडेत साहिल नारुलकराचे उपकार. सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स. चिकोरणा मुळगावात 43 कोटी 20 लाखाचे ड्रग जप्त केला. तिघांक अटक. चॉकलेट वेपर कॉफीच्या पॅकेटांनी भरिल्ले कोकेन आता मेरेन सगळ्यात मोठी ड्रग रीड. विरोधकांक मॅनेज करप मुख्यमंत्र्याचे कौशल्य. गिरीशाचे वक्तव्याचेर बोवाळ. निंबाळकर म्हणटा काँग्रेसनी बाकीचे आप. आरजीपी म्हणटा आपली कर्मा आमचेर धुकल्ल्यात. कला अकादमीत शरद पंक्तीच्या नाटकाक लायटीने लायले दिवे. मेंबर सेक्रेटरी कडच्यान मागतलो रिपोर्ट. मंत्री गोविंद म्हणटा 1-2 दिसांत रिपोर्ट. थिवी लालाकी बस्तीत बंदोबस्तांत बुलडोजर एक्शन. लाला म्हणटा इतली वर्सां पंचायत कितें करताली. लालान उक्तायली तिडक. गोंयांत वक्फ बोर्डाची जमीन नासली तरी जागृताय जाय. सत्ताधारी आमदारांबरोबर बीजेपीचो सरचिटणीस अग्रवालान घेतली बसका. वक्फाचे गैरव्यवहार तशे चर्चीत खंय ना. अंदू टुरिस्ट सीजन सापूच बाट. टुरिस्ट उणे. स्टँडर्ड ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरांनी केल्ली बदनामी नडली. जाळवणदारांक खंत. खासा रिपोर्ट. आणि सिव्हिल एव्हिएशनाकडच्यान सेक्युरिटी क्लिअरन्स ना मोपावेल्या ब्लू टॅक्सी काउंटर सस्पेंड. जीएमआरची टॅक्सीवाल्यांक नोटीस. टॅक्सीवाले म्हणटा अफवा. मुरगांव चिकोरणा 43 कोटी 20 लाखाचे ड्रग धरले. क्रायम ब्रांचीन केल्ले कारवायेंत तिगांक अटक केल्या. बायणाचो नेबू विन्सेंत आणि सड्यावेले जोडपे मंगेश आणि रेश्मा वाडेकराक पुलिसांनी धरल्या. कारवायेंत 4 किल मायस कोकेन जप्त केला. चॉकलेट आणि वेपर्सच्या पॅकेटांनी खंय कोकेन भरिल्ले. हमको कल ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि देयर इज अ लेडी, देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डिलीवर एक कंसाइनमेंट था ड्रग्स का, उसको कहीं पे देने के लिए जा रहे थे कि चॉकलेट्स के पैकेट्स, कॉफ़ी के पैकेट्स उसके अंदर कैमोफ्लेज करके भरा हुआ था. एक छोटे छोटे चॉकलेट के पैकेट के अंदर एक छोटा पैकेट बनाया हुआ था जिसमें वो ड्रग्स स्टफ था, और चॉकलेट के पैकेट्स मल्टीपल बहुत सारे थे, और कॉफ़ी के पैकेट्स. तो इसमें मिला के एक बड़ा हमको एक कंसाइनमेंट मिला जिसमें मल्टीपल पैकेट्स पाए गए थे. तो इसमें जो हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले है नीबू विंसेंट. नीबू विंसेंट सन ऑफ पीवी विंसेंट एलियास विंसेंट. दूसरी एक लेडी है रेश्मा वाडेकर, ये वाइफ ऑफ मंगेश वाडेकर, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 362 जेटी हार्बर रोड सडा मारमुगांव. तीसरा आदमी है मंगेश सन ऑफ जयवंत वाडेकर. तो ये हस्बैंड वाइफ है दोनों. और जिस तरीके से इसको पैक किया गया था और जिस तरीके से बेचने की कोशिश हो रही थी, तो ये कोई सोफिस्टिकेटेड ड्रग डीलर से इन्होंने लिया है. तो ये हम इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आए थे और ये यहाँ पे इनका प्लान किसको देने का था. टोटल इसका जो ड्रग्स का जो पाउडर था उसका जो हमने पैकेट से बाहर निकाल के मेजरमेंट किया था वो 4.32 kg के लगभग आया, जिसकी मार्केट वैल्यू 43 करोड़ होती है. तो 43 करोड़ 20 लाख. तो ये इट इज दी बिगेस्ट सीजर ऑफ गोवा पुलिस. हे कारवाये खातीर मुख्यमंत्र्यान क्रायम ब्रांचीची तोखणाय केली. सरकार ड्रग्स तस्करी आड खरपणान कारवाय करता हेच पुलिसांच्या ॲक्शनींतल्यान कळटा म्हूण मुख्यमंत्र्याचो सोशल मीडियावरवी पोस्ट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. विरोधकांक मॅनेज करप मुख्यमंत्र्याचे कौशल्य. विरोधक कमी पडटा म्हूण काँग्रेसीचो फुडारी आणि आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हेडोनांत उलयल्लो. ताचेर काँग्रेसीचे प्रभारी अंजली निंबाळकर उलयल्या. आपाचो आमदार वेंझी म्हणटा गिरीश कोणाक उद्देशून उलयला ते गोंयकारांक सारखे समजता. सध्या बीजेपीक विरोध करता फकत खंय आप. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान विरोधक कमी पडटा म्हूण हेडोनांत विधान केल्लें.
विरोधकांक कॉम्प्रोमाइज करप मुख्यमंत्र्याचे कौशल्य बरे तरेन फ्लोर मॅनेजमेंट करता गिरीश उलयल्लो. जालें कितें गोंयांत पयले फावट हांव असो मुख्यमंत्री पयला जो सगळ्यांक मॅनेज करता. म्हणजे तो ओपोजिशन अशें म्हणून दवरपाक सोदना. थोडे कोण ओपोजिशन जे आसात एसेंब्लीन तेंकां करतात तांकां सुद्दां एसेंब्लीन कशें ब्लॉक करपाचें ही युक्ती तो लडोवन प्रॉपरली आपले एसेंब्लीची ओपोजिशन सुद्दां ब्लॉक करता. फ्लोर मॅनेजमेंट सारको परफेक्ट करता. म्हणजे थंय कळना एक्चुअली रुलींग ओपोजिशन कितें म्हणटा तें कांयच कळना. ती आमचाय जाला परिस्थिती सध्या रुलींग आनी ओपोजिशन कोण तो कळत ना. एक्चुअली तेजे टॅलंट. मजगती ह्या वेल्यान काँग्रेस प्रभारी अंजली निंबाळकराक विचारल्यार ती म्हणटा गिरीशान खंय विरोधक म्हूण शब्द वापरिल्लो. काँग्रेस पार्टी वा आमदार न्ही. Statements given by senior Congress leaders or any of the Congress party members. It is what interview he has given is the opposition is compromised probably. He has never used the word that the Congress party or the Congress leader. Now you guys only have to tell me what is the opposition in the state of Goa. It is few others also. आपाचो आमदार वेंझी म्हणटा गिरीश कोणाक उद्देशून उलयल्लो ते गोंयकारांक सारकें समजता. गिरीश बाबान जे इंटरव्यूआचेर उलयलां तेज मिनींग व्हेरी क्लियर. कितें उलयलो तो तेणें आपल्या काळजांतल्यान उलयलां आनी गोंयच जोरी तोरी डेमोग्राफी आनी गोंयच गव्हर्नन्स आनी गोंय जें उलो आहा तें सांबाळपा जाय जाल्यार कितें करपा जाय आपल्यागे पार्टींत आनी तेश कोन्न आमी सगल्यांनी तें उलयलां. दॅट इज वॉट गिरीश बाबा स्पोकन. ते सोजमोत जाल्यार तेन सोजमोचें. कित्याक आज जर तरी चोयलें जाल्यार आम आदमी पार्टी and Arvind Kejriwal is the only face that is opposing the BJP today. आरजीपीचो आमदार विरेश म्हणटा गिरीशाचो नेम काँग्रेसीचेर मात निंबाळकर खंय लिपोवंक सोदता. ते इंटरव्यूआन ताणें खूब कितें कितें उलयलां आनी ते काँग्रेसीच्या बाबतींतूच उलयलां अशें तरी म्हाका दिसता. कित्याक लागून कित्याक एवरी पॉयंटार तो काँग्रेसीचेच हें मारतालो टॉन्ट मारतालो. सो इनडायरेक्टली ताणें तो टार्गेट आसा तो काँग्रेसीचेर केला. पण आयज निमणकारांक खंय तरी ती लिपोवपाक जाय. आपणाचे जे गजाली म्हटल्यार आपणाचे आमदार कितें करता आपणाचें कितें करता हें खंय ना खंय लिपोवपाक जाय. आमदार विजय म्हणटा कोण कॉम्प्रोमाइज ते गोंयकारांक खंय सगळें खबर आसा. काँग्रेस पक्षांत कितें बरें वायट आसल्यार खंय ताचो परिणाम हेर विरोधकांचेर जाता. कोण कोणा बरोबर कितलो कॉम्प्रोमाइज आहा तें म्हाका सांगपाचें आनी म्हाका ताचेर उलोवपाचें ना. गोंयचे जनतेक खबर आहा कोण खंय आहा तो. आनी हांव जर कॉम्प्रोमाइज आहा म्हणून कोण म्हणटा जाल्यार म्हाका डायरेक्ट म्हणजे नांव घेवचें. वेन इट कम्स टू द काँग्रेस पार्टी इट इज अ प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी. दे हॅव टू सॉर्ट आउट दीस मॅटर बिकॉज वॉट एवर इज इन देअर पार्टी आनी तांच्या पार्टीन जो कितें प्रॉब्लेम आसा जर आसा जाल्यार इट अफेक्ट्स द ओपोजिशन स्पेस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कला अकादमीत शरद पंक्षीच्या पुरुष नाटका वेळार लायटींनी दिवे लायले. ताचेर मेंबर सेक्रेटरी कडच्यान रिपोर्ट मागला म्हूण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे सांगता. 1-2 दिसांनी हो रिपोर्ट येतलो म्हूण अदमास. शरद पंक्षीच्या पुरुष नाटका वेळार माचयेवेले लायटी खंय पिपिकूंक लागलेल्यान नाटक मदींच थांबोवचें पडलें. पंक्षेचेर प्रेक्षकांची माफी मागपाची पाळी. पहिला अंक सुरू झाला आणि अचानक सगळे लाईट्स फ्लिकर व्हायला लागले. नाटक थांबवावं लागलं. क्षमा करा आम्हाला प्लीज. तुमच्या हातात शेवटी 2 फ्लडवर नाटक केलं. पडदा टाकतो 10 मिनिटांनी परत आधीपासून सुरू करतो. गोव्याचे नाट्यरसिक आहे फार मोठी परंपरा आहे. गोव्यामध्ये इतके मोठे मोठे कलाकार आलेले आहेत. गोवा दौरा म्हणजे आम्ही खुश असतो. आणि असं सतत बघा ना मी आत्ता केवढा घामाघूम झाला. ही परिस्थिती आहे ही बदलायला पाहिजे. आयतारा कला अकादमीत शरद पंक्षेच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार माचे वयल्यो लायटी पिकपाक लागिल्ल्यान नाटक कांय वेळ थांबोवचें पडिल्लें. ह्या घडणुके विशीं कला अकादमीच्या मेंबर सेक्रेटरी कडल्यान तपशील रिपोर्ट मागला. 2-1 दिसांनी रिपोर्ट येवंक शकता म्हूण मंत्री गोविंद सांगता.
कशें आसा हो टेक्निकल ग्लिच जावन आसा. टेक्निकल ग्लिच हांवें ऑलरेडी म्हणजे कला अकादमीक तो मेंबर सेक्रेटरीचो आसा ताका हांवें रिपोर्ट मागिल्लो कित्याक लागून कितें जाल्लें आसा. केन्ना पर्यंत येतलो तो रिपोर्ट? मागीर आनीक 2 दिसांनी अशें म्हाका अपेक्षा. ओके, पण ते सगळे त्यांच्या अंडरूच येता काम म्हणटा PWD अंडरूच येता. PWDच्या अंडर आसा ते कला अकादमीक सध्या आमी फक्त ह्याच्या PWDच्या अंडर. ओके. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. लालाचे बस्तीतले बेकायदेशीर बांदकामांचेर प्रशासकीय ॲक्शन सुरू. सकाळी थिबे कोमनीदादीचे जमनीवेले हे बस्तीत पुलीस बंदोबस्तान बुलडोजर ॲक्शन सुरू केली. 23 बांदकामां आनी घरांचेर ॲक्शन सुरू केल्या. 15 वर्सां कायदेशीर तांट्यात निकाल लागिल्ल्यान उपरांत ही ॲक्शन. हे बस्तीत लालान कारवायेक लागून पंचायतीचेर फोग काडलो. आम्ही असं थिवी लालाकी बस्ती ही लालाकी बस्ती हायकोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे जी घरां डेमोलेशन जावपाक ती आयज डेमोलेशनाक स्टार्ट जाल्या. सकाळच्यान टोटल 23 घरां ही डेमोलेशन जाल्ली. आतां मेरेन सुरू केल्ल्याक 6-7 घरां डेमोलिश जाल्लीं आहा. गेले 12 मार्चाक डेमोलिशन जावपाचें आसलें पूण कांय कारणाक लागून ते फुडें गेले आनी आयज 15 एप्रिलाक आयज डेमोलेशन स्टार्ट जालें. थिवी कोमनीदाद गेली कितलींशींच वर्सां इलिगल जी घरां आहात तेचेर कारवाई जावची म्हणून कोर्टान गेल्ले आनी त्या प्रमाणे हायकोर्टान ऑर्डर दिली. All illegal structures in Comunidad land are going to get demolished. Not just the TV Comunidad, all Comunidades. And we are taking cognizance. We are very, very serious about this. This is going to happen. It's been a long battle. Yeah, it's been a long battle, 15 years, but good things come to easy weight, and that's how the system is. That's how the judiciary is. I don't blame anybody, but the process involved and the time taken due to whatever reasons, XYZ factors, at least it's happening now. Finally, it's happening, and it only goes to show that the Gaonkars were committed not just then, even now, and therefore with that thought process and that conviction, we managed to get a demolition. हांगासर व्हडा प्रमाणात पुलीस फोर्स वाटा आहा. मागीर मामलेदार तो हांगासर हाजीर आसा. बाकीचे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल आहा सगळे आहा. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे लोक आहा ते लायटीचे लोक तेंच्यांनी सगळे कोऑर्डिनेट केले आहा. बाकी सगळे प्रोसेस सगळे चालू आहा. आनी डेमोलिशन फूल टोटल आयज टोटल 23 घरां आहा इलिगल ती डेमोलिश जातली. प्रुडंटा खातीर पुलिसांनी शांती पडटा. मजगती पुराय प्रकरणाचेर लालान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. हांव ब्लेम आतां कोणाचेर करिना. हांव कोणाचेर ब्लेम ना MLAचेर करिना कांय करिना. हांव ब्लेम करिना कोणाचेर. फक्त आतां कित्याक पंचायतीचेर ब्लेम करपाचें कारण कितें म्हणजे पंचायतीन इतके वर्सां उगी रावलो कित्याक. पंचायत कित्याक उगी रावली इतकी घरां जाय सर. 45 हाऊस जाय सर. कित्याक एक्शन घेवंक ना घरांचेर. पयलीं जर एक्शन घेता तुमी तर डिस्टर्ब जाता सगळे. आनी तेन्ना मागीर आमकां तो चान्स आसलो कित्याक गांवकारां कडेन वचून आमी रिक्वेस्ट केले जाताले बाबा तुमची कितें आयचे व्हॅल्यू मार्केट कितें चल्ला ते तांकां ते लिगल करून दियात तुमी पयशे घेवन. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. गोंयांत वक्फ बोर्डाची जमीन नासली तरी बिलाची जागृताय म्हत्वाची. BJPचो केंद्रीय सरचिटणीस आनी खासदार राधा मोहनदास अग्रवाल उलयलो. ताणें सत्ताधारी आमदारां बिलाच्यो बारीकसाणी सांगल्यो. जशें वक्फा विशयी जाला तशेंच चर्ची विशयी जातलें काय म्हूण एका मायनॉरिटीच्या आमदारान प्रश्न केल्लो. वक्फाचे गैरवेव्हार चलतात तशें खंय चर्ची ना. अग्रवालाची जाप. वक्फ बोर्ड दुरुस्ती बिल पास जाल्या उपरांत भाजप जनजागृतायेच्या कामाक लागला. आज भाजपा कार्यालयात सत्ताधारी आमदारांची बसका जाली. आमदारांक बिला विशयी म्हायती दिल्या. मोगो आनी अपक्ष आमदारूय खंय वांटेकार जाल्ले. जसजशी लोकसंख्या वाडटली तसतश्यो समस्या वाडटल्यो. भविष्यात आनीक समस्या तयार जावं येता म्हूण हे बिल म्हत्वाचें. भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस आनी खासदार राधा मोहनदास अग्रवाल उलयलो. गोवा में वक्फ की जमीन नहीं है तो क्या गोवा के नागरिक नहीं है? ये मैं तो कह ही रहा हूँ. मैं तो उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ ना कि ये सच है. CM ने सही कहा है कि यहाँ वक्फ की जमीन नहीं है. ये गोवा देश का सबसे शिक्षित प्रांत है. हमने इस अभियान का नाम दिया है वक्फ अधिनियम जन जागरण अभियान. सुन लीजिए, एक एक नागरिक को चाहे कोई भी मुसलमान हो, यहाँ 2 किस्म के मुसलमान हैं. एक है जो मूल गोवन है
वो तो सामान्य नागरिक संहिता न जाने गोवा में कब से लगी हुई है, पुर्तगालियों के काल से हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उनकी समस्या भी नहीं है। दूसरे वो हैं जो अब आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, अभी आने तो दीजिए। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी समस्याएं अपने आप सामने आती जाएंगी, उनका समाधान इसी में होगा। मगोचो आमदार सुदीन म्हणटा ह्या बिलाचे फायदे खंय 10 वर्सां उपरांत दिश्टी पडटले। इमिजिएट आमकां तातूंत सक्सेस जरी न मेळ्ळो तरी फुडल्या 10 वर्सांत आमकां कळून येतलें की हें कितें चल्लेलें तें। कारण 2006 जी प्रॉपर्टी वर्क बोर्डाची आशिल्ली ती आज जवळ जवळ 6 टायम्स जाल्या, ही कशी जाली हें सगळें आतां इल्लें सगळ्या भारतांतल्या लोकांक आनी तांच्याय कम्युनिटीक कळटलें। जशें वक्फा विशीं जाला तशें चर्ची विशीं जातलें काय म्हूण एका मायनॉरिटीच्या आमदारान प्रश्न काडिल्लो। म्हूण सुत्रां सांगता वक्फान जमनीचे गैरव्यवहार केल्या तशें चर्चींनी ना, चर्चीच्या संदर्भात तशें जावचें ना म्हूण अग्रवालान खंय त्या आमदाराक जाप दिल्या। सुत्रांची म्हायती मजगतीं केरळाच्या चर्चींनी ह्या बिलाक पुराय तेंको दिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। अंदूचो टुरिझम सीझन सामकोच बाद, टुरिस्टांचो आंकडो पडला, दर्जेदार टुरिस्ट येना म्हूण शेकवाले सांगता। सिजनाचे सुरवातेक खंय सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांनी गोंयची केल्ली बदनामी खंय म्हारग पडली। टुरिझम खात्यान देख घेवन इन्फ्लुएन्सरांचेर एक्शन घेवची, परत अशें जावंक जायना, जाळवणदार उलयले। खासा रिपोर्ट। अंदूचो सीझन सुरू जालो आनी सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांनी गोंयची केल्ली बदनामी सगळ्यांनी पळयली। मात आतां ते इन्फ्लुएन्सरांनी केल्लीं कर्मां गोंयच्या पर्यटनाक म्हारग पडल्या। अंदूच्या सीझनाचेर स्टेक होल्डर कितें सांगतात पळयात। सप्टेंबरांत आनी ऑक्टोबर नोव्हेंबर जायते बिझनेस लेस जालें। सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स जे हें करतात ताचे वयर एक आमी बरें डिसिजन घेवपाक, कित्याक जेन्ना नाका आसलेले हे गोंयचें नांव पेड्यार करता, सो तेका लागून गव्हर्मेंटान एक मिटींग घेवची आनी सगळे स्टेक होल्डरांनी डिसिजन घेवचें। वो सीजन एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार वन ऑफ द वर्स्ट सीजन। हे ब्लॉगर जे आहा ते व्हडले तरीकेन ते दाखयतात, बारीक दाखयता पूण व्हडलो दोंगर करून दाखयता बाबा हे मेजर इश्यू तरी उपाय घेवंक जावो। ट्युरिझम वाडयतले मेन आमकां शेकाचेर म्हणटा ते फॉरेन ट्युरिस्ट आसपाक जाय, तांकां ई विजा, दुसरें म्हटल्यार तांकां विजा ऑन अरायवल जे दुसऱ्या देशांनी दुसऱ्या कंट्रीनी जे मेवता, जे सुविधा मेवता ती ताणीन येवन ती ताणीन आमच्या गोंयांत हिंगा दिवपाक दवरपाक जाय। अभी थोड़ा कम है लास्ट ईयर से, बट है थोड़ा ठीक है, मतलब ज़्यादा लो भी नहीं है। तो टूरिस्ट यहाँ आने वाले वो तो आते ही हैं, बट अभी थोड़ा है मतलब स्लो है। हो सकता है आईपीएल का भी रीजन हो, क्योंकि आईपीएल में भी ज़्यादा लोग जाते हैं देखने के लिए। टीटीई सांगता हॉटेलांचेरूय खंय परिणाम जाला। This season, especially April and especially March and April has been a bit slow for hotels. Chain hotels are doing around 70% occupancy and smaller hotels are doing way less. There's a significant degrowth compared to last year. But April is always slow. We hope things improve going forward. Thank you. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नॅशनल हेराल्ड आणि असोसिएट जर्नल लिमिटेडच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीन पहिले आरोपपत्र दाखल केला। चार्जशीटात काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे हांची नांवां आसात। सुमार 700 कोटीची मालमत्ता ईडीच्या ताब्यांत। सुनावणी खंय 25 एप्रिलाक दवरल्या। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस, घराघरांनी पंचामृता। कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। नागरी उड्डाण खात्याचे सेक्युरिटी क्लिअरन्स मेळूंक ना म्हूण जीएमआरान मोपा विमानतळावेलो ब्लू टॅक्सी काउंटर सस्पेंड केला म्हूण कळटा। सोमारा सांजे खंय जीएमआराची टॅक्सीवाल्यांक नोटीस, मात आजून टॅक्सी ऑपरेशन सुरू आसा। टॅक्सीवाले म्हणटा अफवा, काउंटर खंय बंद करूंक ना।
नागरी उड्डाण खात्याकडच्यान सेक्युरिटी क्लिअरन्स मेळूंक ना म्हूण GMRन मोपा विमानतळावेले ब्लू टॅक्सी काउंटर सस्पेंड केला. बुधवारा ताका नोटीस दिल्या. मात मेळटा ते म्हायती प्रमाण ऑपरेशन खंय बंद करूंक ना. ऑपरेशन सुरूच आसा. तरी अजून तरी आमचे चालू आसा. ते कितें तरी इश्यू जाल्ले तेचेर कितें काय ते म्हाका दिसता जो कोणी रिपोर्ट केल्लो पळय खंयच्या रिपोर्टरान तो फेक केल्लो. त्यांनी सारके सहनिशा करच्या पयलीं तेचेर त्यांनी हे बायट दिल्ली पळय ती एक्चुअली तशी दिवप न्हू. कारण एकदम चुकीची तेणी गजाल हें केली फ्लॅश केल्ली. ते एक्चुअली सारकें न्हू. जे कितें आहा ते आमचो प्रेसिडेंट तुमकां सांगूंक शकता सविस्तर कितें आहा ते. पण सध्या टॅक्सी चालू आसा. सध्या तरी काउंटरूय चालू आहा टॅक्सी चालू आसा. टॅक्सी जी आसात वर्किंग त्यांचे काम सुरू आसा. आमी प्रत्यक्षान ग्राउंड जेन्ना हांगा येवन पळयले जाल्यार थंयसर तेंचे टॅक्सी ड्रायव्हर जे आसात तेंचे ते पॅसेंजर हाडप हे सुरू आसा. खंय तरी काल एक मेसेज आयिल्ले की टॅक्सी काउंटर बंद जातले आनी कितें हे सगळें फेक आसा. तांच्यांनी टॅक्सी ड्रायव्हरान उलयलें की खंय तरी रॉंग रिपोर्ट जाल्या अशें तेंचें म्हणणें आसा. पण खंय तरी तेंचे जे कमिटी मेंबर आसा हेर जे आसा ते आयज तेंची मिटींग आसतले GMR वांगडा आनी कितें ते पयशाची इश्यू जे आसा ते सद्या क्लियर आसा अशें आमकां आयकपाक आयल्या. पण सद्या आमी जे स्पॉटार येवन जेन्ना पळयले जाल्यार ब्लू टॅक्सी जी आसा सुरू आसा आनी तेंचे वर्किंग जे आसा सुरू आसा कांयच प्रॉब्लम ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. लँड ग्रॅब घोटाळ्यांतलो आरोपी सुलेमान उर्फ सिद्दीकीक हायकोर्टाचो धपको. क्रायम ब्रांचींतल्यान पळपाचे प्रकरणात CBIन ट्रान्स्फर करून हायकोर्टान न्हयकार दिलो. प्रकरण पोन्ने गोंया पुलिसां कडेन आशिल्लें ते CBI कडेन दिवचे म्हूण सुलेमानान हायकोर्टात याचिका घाल्ली. याचिका डिसमीस. लँड ग्रॅब केसींतलो गुन्यांवकारी सुलेमान खान उर्फ सिद्दीकीक SITन 12 नोव्हेंबर 2024 अटक केल्ली. उपरांत ताका क्रायम ब्रांचीचे लॉकअपात घातिल्लो. मात 13 डिसेंबर 2024 एका पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या मजतीन सुलेमानान लॉकअपांतल्यान पळ काडिल्लो. वट्ट 10 दिसांनी म्हळ्यार 23 डिसेंबर 2024 पुलिशेन सुलेमानाक केरळात परत अटक केल्ली. Siddiqui alias Suleiman Khan is accused in several land grabbing cases, but he came under huge controversy for his act of escaping from the crime branch lockup with the help of that cop who was on duty to guard him. Later he was arrested from Kerala and the Old Goa police had charge sheeted him in this case. But Siddiqui has now approached the High Court pleading to transfer the investigation from Old Goa police to the CBI. In this petition, Siddiqui claimed that he did not escape from the crime branch lockup, but he was made to escape in this case. Hence, to have the investigation fairly, this case should be transferred from Old Goa police to CBI. But the High Court, after hearing this matter on Tuesday, did not find merit in his prayers. Hence, his petition is dismissed. Mukesh Kumar for Prudent. गोंयांत 4 ते 5 हावजी माफिया वावुरतात. GFAचो अध्यक्ष कायतान उलयलो. तांकां इतले फंडींग खंयच्यान येता तें कळना. सरकार ह्या माफियांचेर नजर दवरून तांकां अटक करची म्हूण कायतान मागता. कांय दिसा आदीं दक्षिण गोंय कलेक्टरान हावजींचेर बंदी घालपा विशीं ऑर्डर काडिल्ली. एप्रिलाच्या सुरवेक दक्षिण गोंय कलेक्टर एग्नाक लेटसान हावजीचेर बंदी घालपा विशीं निवेदन जारी केल्लें. निवेदनांत डेप्युटी कलेक्टर आनी सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटांक हावजी जावची न्हय म्हणून पाळत दवरची आनी जाता जाल्यार ती बंद करून पब्लीक गॅमलिंग ॲक्ट 1976 खाला कारवाय करपाचे आदेश दिल्ले. गोंयांत 4 ते 5 हावजी माफिया कार्यरत आसात. सरकारान ह्या माफियांचेर पाळत दवरून तांकां अटक करपाची मागणी गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचो अध्यक्ष कायतान फर्नांडिसान केल्या. आतां कितें जाल्लें आसा हे सडनली एज अ माफिया म्हणल्यार जाता कित्याक सी आमी जी हावजी करता जेन्ना डेली मॅचीस आसता तेन्ना आमी हावजीचें मोल आमी दवरता 50 रुपया या 100 रुपीज आनी आमी प्रायस कितले दिता 2000 ते लास्ट म्हणल्यार 5000 आनी जेन्ना फायनल आसता मॅचीचे तेन्ना आमी लायक 50,000 1 लाख दॅट इज अवर मॅक्स. आयज पर्यंत एनी GFA फुटबॉल टोर्नामेंट जो जाला तो 50 ते 1 लाखा वयर आयज पर्यंत वचोंक ना. हे सडनली 4-5 माफिया कशे जमा जाले भुरगे and all I don't know what kind of a money they are getting. It should be checked by government. It is a terrorist funded or what funded? Because see, prize diupak 15 lakh, 20 lakh, 50 lakh. It is any club in Goa. It is not possible. The government should check. आणि त्यांका behind bar घालून
तांकां अरेस्ट करून तेंचे सगळे कॉन्फ्लिक्टेस करून कितें हुंयसून येयलें ती चवकशी करपाक जाय. हे थोडे 4-5 इंडिविज्युअलाक लागून आमचे एंटायर लास्ट 70 इयर्स ट्रेडिशन चलून येयल्लें आसा तें बंद जाल्लें आसा. ओके, हें अशें घडपाक नाका फुडें. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बांबोळे कुडका मेगा प्रकल्पा खातीर सरकारी पावंड्यार काण चल्ला म्हण आरजीपीन फोग काडलो. दिल्ली वायल्यांक ह्या प्रकल्पाक फुडें रस्ते रूंद करूंक गोंयकारांची घरां वतली म्हूण शिटकावणी. आमदार विरेशान सरकाराचेर फोग काडलो. विरेश सोडल्यार एकूय आमदार खंय मेगा प्रकल्पांचेर तोंड उगडिना. सो आमी हांगा आतां येयल्ले सद्या कित्याक खुबश्यो इनग्युरिटी हांगा चल्ल्या कुडका बांबोळे विलेज पंचायतीन. हांगा सरपंचूय ना आनी सेक्रेटरीय ना. एक आमदार दाखय, एकूच एक आमदार दाखया मेगा प्रोजेक्ट वचून स्टॉप करपाक आपल्या नावाचेर कंप्लेनी घालता म्हणून. वयर डोंगराचेर वचपाक जो रोड आसा देवळा कडेन वचपाक, आयज जर तो रोड जालो वयले फूल हितून सगळ्यांचे कितलेशेच मिनिस्टर आहा, सगळ्यांनी मिनिस्टरान थंय जागो कन्वर्ट करून दवरलेलो. आयज एका आमदाराक लागून, आमच्या आमदाराक लागून थंयसर कन्स्ट्रक्शनां वाचलेली आहा. आयज लोकांक फकाणां दिसता आसतली कित्याक तो टोर्नामेंट स्पॉन्सर करिना, फुगड्यो स्पॉन्सर करिना, नाल्यार चवथीक काय बॅगां पावयनासतलो म्हणून व्हॅल्यू नासतलो एक टायम. पूण लक्षांत दवरा, ही बॅगां जी पावयता पळय ह्या बिल्डरां कडल्यान पयशे घेवन तुमकां बॅगां पावयतले आनी तुमची घरां काडटले. आतां हो रोड आतां 3-3.5 मिटर आहा, 10 मिटर दाखोवन तेजेर परमिशनां घेतलेली आसा. हेचो मिनींग कितें? हे दिल्लीकार फाल्यां कोर्टान वयतले, ऑलरेडी कोर्टाची ऑर्डर आसात, परते कोर्टान वयतले आनी सांगतले पळय आमकां परमिशन दिला 10 मिटर रोडाचेर, ही 10 मिटर जितली घरां आसा सगळी उडय. कोणाची घरां वयतली? सगळ्या गोंयकारांची लायन इन कुडकाची घरां वयतली. तेन्ना बोबो मारून येवं नाका हांगा. आमी सोडटा आमचे सीट, रिजायन करपाक लायता विरेशाक. एक आमदार दाखोवपाचो मेगा प्रोजेक्टाच्या अंडर फायट करपी. सगळ्यांक जाय मेगा प्रोजेक्ट, सगळ्यांक जाय दिल्लीकार, सगळ्यांक जाय डोनेशनां. आमकांय ऑफर या डोनेशनां. विरेशाच्या घरा सकाळी 6:30 एक बिल्डर येवन ब्लँक चॅक दवरून गेलो, विरेशान पिनून त्याच्या हातीन दिलो आनी ताका च्या दिल्ली. च्या पिवच्या आदी उठून गेलो तो. ही कापासतात दवरता आरजीचो आमदार. बुलेटिन इतल्यारच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जोडियो ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.